दिशा भयणी बाबानो ह्या मिसान केरीत भाशेन ह्या अभ्यासा खातीर मागुया. आयज तिसऱ्या वर्साचो उगडास आमी करता. आमच्या बाबाचो जोकी जोसेफ फेर्नांडीस मीस पेटयला ताच्या फामिलीन ताचे खातीर केरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. तेच भाशेन तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता शेरिल मास्कारेनस एमीस पेटोयला आग्नेलो आणि मोना मास्कारेनस. ह्या आमच्या बाबा भयणीक शेरिल मास्कारेनस आणि जोकी जोसेफ फेर्नांडीस हांकां बेगीनूच पातकांचें बोगसणें दी म्हूण ह्या मिसान केरीत भाशेन मागली आनी तांकां सोपुनायेन ओळखून आनी रूप रोगून भोगून सासणांत भागी जावं म्हूण आमी ह्या मिसान केरीत भाशेन बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परान केल्ली सोडवण दिसान दीस परगट करात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची करपाक देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन बार्तोलोमेव ह्या दोन दुताची परब समरंता. हो दोन दूत आमच्या इंडियेक आयलो म्हूण आमकां खबर आसा आनी हांगासर येवन तरोप साक्षी कसो जालो अशें आमकां युजेबियस आनी बागेवन जेरोम सांगता. तर ह्या दोन दुताच्या पावलांनी चलून जायते फावटी आमचो बाबार्थ हाल्ला दोल्ला. तर आमच्या जिव्या देवाचेर बाबार्थ करूंक आमकां ह्या दोन दुताची एक भाशेन मागणें मागुया. आनी आमी चुकल्या त्या पातकांची दूख धरून बापा कडेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी स्वर्गदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वाद घे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या धर्मदूता बागेवन बार्तोलोम्यान व्हडा बाबार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखीवन क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडूनदार म्हूण वळखून आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हटलें, ये, हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्ल्या ती व्हंकलेक दाखयता.
आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचेर तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांत हांव देवा सोशिल्लें आनी देवाच्या लोकलोकीत मोहिमेन भरून देंवलेलें. एका भोव मोलादीक माणका परी आनी एका सुर्यकांत गोमेदा वरवीं तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच फारो आसलो आनी फाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एका दारवंट्याक एक एक देवदूत राखतालो. दारवंट्यांचेर इस्रायल पुता धुवाची 12 कुळांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरीक 3 दारवंटे, दक्षिणीक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो फारो 12 बुनयादींचेर बांदलेलो आनी त्या बुनयादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. देवाचें उतर. आमचो जबाब: तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलां तें सगलें तुका दिन वाचून सर्वेस्परा. तुझे भोग तुजी वंदन करून तुजी राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून. जबाब: तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगल्या मनशांक तुजी बढती परतुवां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा पलीत जावं. तुजें राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोपता. जबाब: तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब: तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो आवा परमानेंट जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. फिलिपाक नाथानियल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हळें, मोइजेसाचे समृद्धीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजेचो पूत. नाथानियलान ताका म्हळें, नाजारांतल्यान कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, ये आनी पळय. जेजून नाथानियलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच बसकोळपण ना. नाथानियलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपुणशी आदी तूं अंजराच्या झाडा थोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानियलान ताका प्रतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोळा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेन्ना जेजू नातानियाल और बार्थोलोमेव भेट करता, और बार्थोलोमेव जेजूक भेट करता, तेन्ना जेजू ह्या उतरांनी ताका उद्गारता. हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवे कसलेंच भासपळपण ना. ह्या उतरांनी जेजू नातानिया विशीं कितें तरी उद्गारता, आनी तें म्हणल्यार दोन वस्तू, की नातानियाल हो बार्थोलोमेव हो एक इंटग्रेटेड आनी ऑनेस्ट पर्सन. भासपळपण ताचे विशीं कांयच भासपळपण ना. सगळेपण ताच्या जिवितांत आसा. एक इंटग्रेटेड पर्सन. आनी बार्थोलोमेव एक सादो मनीस. आनी त्या उपरांत जेन्ना जेजू ह्या उतरांनी नातानियालाक उद्गारता, तेन्ना नातानियाल जी उतरां कालच्या दिसा आमी आयकलेलीं त्याच उतरांनी जेजूक उलो करता. तूं देवाचो पूत. कालच्या दिसा आमी आयकलोलें आनी नियाळ केल्लो कशे भाशेन पेद्रू जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत. तूं जिव्या देवाचो पूत. तूं जेजू. आयज ह्याच उतरांनी नातानियाल जेजूक उलो करता, तूं देवाचो पूत. तूं इस्रायलाचो राजा. तर ह्या उतरांनी उद्गारून प्रितीच्या भाव भयणींनो, नातानियालान आनी हेर आपोस्तलान जायती तयारी केली. जायत्या फावटी ते पोस्ट डॉग सोंसताले. जायते फावटी ते जेजूक समजनासले. हांगा थंयसर ते चुकताले. जेन्ना जेजू विस्मिता करतालो तांकां दिसतालें तो तांचो राजा ह्या संवसारांत तांकां शिवासन आसा, तांकां ताच्या सायडीन बसोवंक मेवतले. अशें करून जायते प्रश्न आनी तांच्या काळजान जायते हांगा थंयसर हालता धोलताले. पूण नातानियालाच्या ह्या उतरांनी तूं देवाचो पूत जेन्ना तो म्हणटा, ताच्या भितर एके भाशेन थीर भावार्थ आसा तो भायर सरता. आयज जेन्ना ह्या मिसांत आमी भाग घेता आनी ह्या दोन दुताची बरोप समरभता, आमकां होच प्रश्न घालुया, आमचो जेजू आमकां कोण काय? आमी ताचेशी येता फकत विस्मिता मागोवंक, ओ आमचो तो देव, आमचो तो सांगाती, आमचो तो राखणार, कोण काय तो आमचो? हो प्रश्न आमकां घालुया आनी आयच्या दिसा जेजू आमचो मास म्हूण ताका पयलो आनी वयलो जागो दिवंक प्रयत्न करुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन निला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या ससनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता
आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक पेलीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या भावयणो हें म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्यान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. ससनाच्या देवाक आमच्या बापाक तुज्या पुता आनी दुवेक जोकीन जुझे फेर्नांडीस आनी शेरल मास्कारेन्हासाचे तुजो सासणाचो उजवाड सांगतो. तर सासणाक तांणी तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर कार्य आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारोवन मनशा कुलाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका पोन्नी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 डोल बराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसून तुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास केल्ली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोर करून हें म्हज्या उदासाक करात. पयलो बाबाताचो गोठ करगुटुया. सुम्यान जेजू तुजें मरण आमी समरता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्यान आमी ओपेटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमचो भगिवन बापा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो गोंगी बापा, आनी सगल्या ह्या तिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडोवं. Saraswara, Jogi Zuze, and Sherer, Mascarenas, and Chicago. 3 वर्सां भोगतात त्या तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली. जशी जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ. तांकां द्वेश लागोतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें बोर जोरीत तुमकां मोड पडयो प्रभू. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगातीन भाग्यवन दोरदुता, भाग्यवन बातलोम्यो, भाग्यवन सुजे आनी सोर पाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रात आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक दोशीना तशी आमची पातकां दोस, आनी आमकां दाळमीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदराचे क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पोरगी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा. शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. देवा, सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुझी आनी तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपुण्याक आनी आज्ञांक पाळो दिवन दोन दूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळांनी मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपूण गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाडूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार